माझे नाव संतोष गायकवाड, हांव ह्या वार्डाचो पंच, वार्ड नंबर 6चो. गेले आठवड्याभर हे वादळाचे सत्र चालू आसा. गेले 4-5 दिसांना गोयले पंचायती जाले, एक 50 लाखाची सुमार हे जाले. आता त्याच प्रमाणे आता आमच्या पंचायती तेजे चालू आसा वादळ. कालच्यान 4:30 वादळ स्टार्ट जाला आनी हे शरद जोशी आहा पळय तेजे लुकसाण जें जालें भरपूर जाला. तरी बरें कितें वायट गजाल कितें घडोवंक ना. इतले वादळ जावन आमी आतां आश्चर्यचकीत की इतलें प्रकरण जावन आनी कितें हें जावंक ना म्हणून. आयज आमचो लायटीचो प्रॉब्लम सदांच असो गेल्या आठवड्याभर ते गडगडोण हे जावन आमकां लायटूच सारकी ना. 24 तास वचून म्हाका दिसता 10 तास आमकां लायट आसतना कंपल्सरी डेलीचीच गजाल जाल्या. आतां गडगडो जाला हें जालां आनी आतां हे वादळ ही वाटोळी कशी एकच दिशेन येयली. सगळ्याक वादळ पसरोंक ना हे सरळ हेंच्या घरार हे वादळाचो अटॅक जाला आनी 1-2 ते 2.5 लाखा पर्यंत तांकां लुकसाण जालें. आनी ते गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमची राण्या कडेन हांव पर्सनली वयतलें हे सगळें घेवन. प्लस आमचे आतां झेडओ येतले, फायर ब्रिगेड येयल्ले आसा, बिल्डींग सेक्शन म्हणजे आमचो तलाटी आतां रिपोर्ट करता. तेज्यानुसार जे ते सगळ्या खात्यांक हे सगळें वयतलें आनी ताका बेगींतल्या बेगीन ही लुकसाण भरपाई मेळची अशें हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता. एक्सिडंट म्हणजे रिसंटली हे 4-5 दिसाक नॅचरल कॅलेमिटी जे वादळ म्हणटा आमी, सांजचो पावस भरून येता आनी पावसा वांगडा वारोय येता, म्हणजे सगळें सडनली जाता. आनी ह्या 4-5 दिसान म्हाका दिसता 2-3 दिसां पयलीं गुळेली पंचायत पयकुळा अशा तरेचे वादळ जावन थंय भरपूर नुकसान जालें. आनी काल आमच्या हांगा वार्डात हांगा गवाण्या हांगा एक पटो कसो भरपूर वादळ लागलें. आनी आतां तुमी म्हणजे फाटल्यान एक वेळ तुमकां दिसतलें की घर म्हणजे ह्या घराची तुमी अवस्था पळया, म्हणजे कशा रितीन जे कॉलॅप्स जाल्ले आसा. आनी एज वेल एज जे उत्पन्न आसा माड्यो माड हे बी पडलेले आसा आनी भरपूर अशी शेतकऱ्यांची नुकसान जाल्ली आसा. तेन्ना एक गव्हर्मेंटा कडेन मागणें आहा की हांकां लवकरात बेगीनात बेगीन तांकां नुकसान भरपाई तेंचो इस्टिमेट करून तांकां नुकसान भरपाई दिवची. साधारण 4-4.5 वरांचेर हे वारो अचानक सायक्लोन येयलो आनी कंप्लीट रूफच हें जावन गेलें घराचें छप्पर. साधारणचे कितलें नुकसान जालें आसतलें तुमकां? साधारण 1-1.5 लाखाचे सुमार. तशेंच आनी कितें पडझड बी जाले? आनी माड्यो बी ठिकाणात माड्यो बी 50 मोडली. हांव प्रमोद जोशी गवाणे तरी हांव वेळग्या गेल्लो. हांव सादारण गवाणे पावता म्हणसर एक मोठो भयानक वारो सुरू जालो. म्हणटकीर हांव थंयच रावलो. फुडें येवन पळय जाल्यार शरद जोशीचें घराचें अख्खें रूफ उखलून कडेक पडलेलें आनी झाडां जी पडलेलीं ताका हिशोबच नासलो. जवळ जवळ 50-100 झाडां हेवटेन तेवटेन सगळ्या तुटून पडलेलीं आहा. मागीर हांवें रोखडो फायर ब्रिगेडाक फोन केलो आनी अर्द वरां सादारण ते येयले आनी तेंच्यांनी काम सुरू केलें. पूण सादारण 8-9 जायसर तेंच्यांनी जिवाची शर्त केली. पूण तांकां काय शेवटी तेंच्या आवाक्या भायर आसलें तें काम. मागीर ते परत गेले आनी आयज सकाळीं परत येयले ते. आनी आयज जवळ जवळ उरलेलीं 150 झाडां आयज तेंच्यांनी मोकळी केल्या. आनी आतां मेन रोड काल तेंच्यांनी मोकळो केलो, क्लियर केलो. आनी आतां आमचे भितरले जे 2-3 रोड ब्लॉक जाल्ले ते आतां तेंच्यांनी क्लियर केले. ओके, ही आतां सडनली सेकंड इन्सिडंट एक जालो एक साधारण 4-5 दिसां पयलीं पयकूळ एरियेक जालो. सेकंड थिंग आतां हांगा गवाणे जाल्लो आसा. सो सरकारा कडेन आनी खास करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन कितें तुमची मागणी आसा हाजे बद्दल? शेवटी हो नैसर्गिक कोप, पूण तरी पूण गरीब मनशांक गव्हर्मेंटान हात दिवपा जाय. कारण गरीब मनशान हे मोठ्या जिवाच्या आकांतान म्हणटा तशें रिणां काडून म्हणटा तशें हे तेणें घर उबें केल्लें. आतां अचानक तेच्या घराचें अख्खें रूफ गेल्या उपरांत तेचे सामकें तो वाऱ्यार पडल्या सारको जाला. तर गव्हर्मेंटान किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेका समजोन येवन स्वता सर्वे येवन करून जाता तितकी मॅक्झिमम ताका हेल्प करची अशें हांव मागतां. साधारण कितली सुमार लुकसाण जालें? हे मेन तेचें रूफ जें केलां ताका जवळ जवळ तेणें 2-2.5 लाख खर्च केल्लो. ते आतां तेचे जे लोखंडी बार आहा ते कंप्लीट बँड जाल्ले आहा. पत्रे भितूरले थोडेशे मेळटले, चडशे पत्रे बँड जाल्ले आहा. ताका लागून ते जवळ जवळ 1.5 लाख तरी ताका आतां खर्च येतलो, नेट खर्च. आनी माड्यो मोडले ताका काय उपाय ना, त्यो मोडून गेल्यो, त्यो नुकसान ऑलरेडी जाल्लें आसा.